दोन कडे कार्नावाल जावपाचो आहा, एक पणजी आणि एक मडगांव. हांव सगळ्या मिडिया कडेन मागता की तुमचे सगळें कॉपरेशन गोंयकारा कडेन मागता सगळ्यांचे कॉपरेशन आसचें. 13 तारखेक ही पणजी सावन चालू जाता आनी एका आमचे प्रायज मनी जे आसा ते तुगेले 27,35,000 प्रायज मनी आसा टोटल पणजे खातीर. 20 लाख तुगेले इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा आनी प्रायज मनी आहा 7,35,000. तशेंच आनी काही प्रमाणान प्रायजीस आसात. ट्रेडिशनल प्रायज आसा 1 लाख रुपया. क्लब म्हूण आसता क्लब करून तेजो 60,000. फन जॅक 20,000. फॅमिली फ्लोट्स आसल्यार 20,000 आनी जोकर बी दाखयतात तेजे 12,000 असो फर्स्ट प्रायज आसा जे एका फ्लोट्साक. सेकंड प्रायज जो आहा तो 75,000. ट्रेडिशनल क्लब आहा तेका 50,000. फन जॅक आहा तेका 18,000. फॅमिली आहा तेका 18,000 आनी 9,000 जोकर्स. थर्ड प्रायज आहा 60,000. तशेंच क्लब आहा तेका 30,000 आनी फन जॅक आहा तेका 10,000. फॅमिली आहा 10,000 आनी 7,000 जोकर्स. फोर्थ प्रायज 45,000 आहा. फर्स्ट ट्रेडिशनल 20,000 आहा क्लब्स. फन जॅक आहा 8,000. तशेंच फॅमिली आहा 8,000 आनी 5,000 आहा जोकर्स. फिफ्थ प्रायज 30,000 आहा. ट्रेडिशनल तशेंच क्लब्स 12,000. 5,000 फन जॅक आनी 5,000 फॅमिली आनी जोकर्स आहा तेका 3,000. मागीर कॉन्सोलेशन प्रायज आहा सगळें 5 प्रायजीस आहा 10,000चे. अशें मेळून 7,35,000चे प्रायजीस आसात आनी 20 लाख तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चराचे दिल्ले आहात. अशें मेळून 54,70,000 हे प्रायज मनी जावन आसा. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आनी प्रायज मनी आसा. ना पणजी आनी मडगांव दोनूच कडेन. कार्नावाल हो आमचो स्टेट फेस्टिवल जावन आसा. कार्नावाला खातीर आमकां नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर रिस्पॉन्स मेळटा. ट्युरिजमाक बूस्ट समज करतलो जाल्यार हें फेस्टिवल आमकां जाता तितलें फेम करपाचें आनी जाता तितलें मुखार हाडपाचें. आनी हें आमचें स्टेट फेस्टिवलूय आहा थंयचो कार्नावाल आनी शिगमो. आतां आमी कार्नावाल म्हणटा खूब कडेन करतात. 7-8 कडेन कार्नावाल जाता. पण ह्या कोवीड आनी ह्या महामारी खातीर आमी दोनूच कडेन दवरपाचें केलां. पणजी आनी मडगांव. आतां हे दोन कडेन आमकां दवरपाकच पडटलें कारण हें आमकां फेस्टिवल हे अख्खे ट्युरिजमाक एक तरेचो बूस्ट दिता. आनी आमकां दिसता की गोंयांत जे फेमस चडांत चड आसा ते कार्नावाल आनी शिगम्याचे खातीर चड लोकांक तेजो आनंद लुटपाची एक संदी मेळटा. म्हाका दिसता ट्युरिस्ट लोक सुद्दां आतां 2 दीस पयलींच आयिल्ले आसात आनी तेंचें तुमकां खबर आहा विमान तेंचें जें फेर आहा विमानाचें तें सुद्दां वाडलेलें आहा टिबलिंग. पूण लोक येतात कारण हे फेस्टिवल आमी बंद करप म्हटल्यार आमी आनी फाटल्यान वचप खुबशे. कारण काही स्टेट जे आसात इंडिया भितरली आमची ती खुबशी ट्युरिजमाक कॉम्पिटिशनाचे खुबशी मुखार गेल्ली आहा केरला बिरला. आनी आमी अशे फेस्टिवल समज बंद दवरले आनी आमी कर्नास्थान दवरले जाल्यार आमी खंय तरी कमी पडटले. म्हणून हे फेस्टिवल गोंयांत ट्युरिजम मुखार येवपाक हे फेस्टिवल आमकां दवरपाकूच पडटलें. पूण 5-6 कडेन जाता ते आमी 2 कडेन केल्ले आहा. आनी कार्नावालाच्या वयल्यान आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा ट्युरिस्टांक. आनी आमचें ही ट्युरिजम इंडस्ट्री ही समज मुखार वचपाक जाय. कारण आमचो डिपेंड्स गोवा जो आसा कमीत कमी 40-50% हो ट्युरिजमाचेर डिपेंड्स आहा. आनी हे फेस्टिवल समज आमी बंद दवरले जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की ट्युरिजम आमी चड मुखार बूस्ट दिवपाक आमकां खूब कमीपणां येतली. आमकां कॉम्पिटिशनाक उबे रावपाक जाय. आज ह्या डिपेंड्स आमचे ल्हान हॉटेलकार जे आमलेट रस्सा आमलेट पाव धरून ते वयले हायर 5 स्टार हॉटेलां तशेंच हॉटेलियर तशेंच सेक ओनर तशेंच आमचे टॅक्सीवाले तशें आमचे रिक्षावाले हे डिपेंड्स आहात. आनी हे समज फेस्टिवलाक आमी समज बूस्ट करनात जाल्यार आमकां खूब त्रास जावपाचो हें आहा. म्हणजे ट्युरिजमाक आमी खूब फाटीं वचूंक शकता. कारण गोवा ही एक नॅचरल ब्युटी आनी गोवा पळोवपाक अख्खें वर्ल्ड आमी जेन्ना
आमचे मार्केटिंग आनी आमी प्रमोशन करपाक वयतात तेन्ना लोकांच्या मनानूच एक गोवा गेल्लें आहा आनी गोंयांत भितर ह्यो एक्टिविटीज वर्सा वर्स जातात म्हणून सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डान अख्ख्या इंडिया भितर वर्ल्डान सगळ्यांक खबर आहा म्हणून हे मुखार आमकां तशेंच व्हरपा जाय. आमी जाणात की कोविडा भितर महामारी जी आहा येदें व्हडलें संकट आयलां पण तांकां फेस करून आमकां मुखार वचपाक जाय. आमी जाणात की ह्या बद्दल काही लोक म्हाजेर सुद्दां बेजार जाले आसतले बाबू हें सगळी महामारी कोविड आसतना बाबू हें आनी कित्याक दवरता काय म्हणून पण आमकां फुडें व्हरतलें गोवा आनी आमच्या लोकांक इकॉनॉमी बद्दल एक आर्थीक दृश्ट्या बद्दल आमी तेका हें करतले सपोर्ट दितले जाल्यार आमकां काही प्रमाणान तरी ह्यो फेस्टिवल आमकां रद्द करपाक जायना फुडें व्हरपाक जाय. म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्या मिडिया कडेन गोंयकारां कडेन की आमकां जबरदस्तीन हे असले करपाचे ना पण आमकां गोंय फुडें व्हरतलो इंडस्ट्री टुरिजम इंडस्ट्री समज मुखार व्हरतले जाल्यार आमकां हे फेस्टिवल काही प्रमाणान करपाकच पडटले कारण आमकां दुसऱ्या स्टेटीक आमकां कॉम्पिटिशन दिवपाक पडटलें आनी आमकां फुडें वचपाक पडटलें. म्हणून हांव मागता 13 तारखेक आमचो किंग मोमो हें एनावन्स करतलो की गोंया भितर जो 13 तारखेक पणजीसान आमचो कार्निवाल स्टार्ट जाता तेजे बद्दल तो एनावन्स करतलो आनी गोंयाक संदेश दितलो गोंय जो कार्निवाल शिगम्याचो आनंद घेवचो म्हणून. हांव गोंयकारां कडेन मागता की ह्या कोविड आनी ह्या महामारी बद्दल जे फेस्टिवल आहा तो आमचो SOP जे आहा ते आमी फॉलोअप करतले जे कलेक्टरान दिल्ले आहा ते आनी सगळ्यांक म्हाजो रिक्वेस्ट आनी सगळ्यांक आव्हान मिडियाक सुद्दां आव्हान आनी सगळ्यांक की सगळ्यांनी आपलो जीव सांबाळून हो आनंद घेवचो मास्क घालचें सोशल डिस्टन्सी दवरची आनी तेंच्यांनी एन्जॉय करचो कारण हो आनंद सगळ्या गोंयकारांनी नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल सगळ्यांनी घेवचो पण आपलो जीव सांबाळून कारण ह्या महामारीक आमकां फेस करपाक पडटलें आनी हे जे फेस्टिवल आहा ते आमकां फुडें व्हरपाक पडटलें. म्हणून आमी इतलें आसतना संकट आसतना सुद्दां आमी हे 2 फेस्टिवल दवरल्यात कारण आमचो टुरिजम फुडें वचपाक जाय म्हणून म्हाका खुबशे लोक हे विरोधूय करतले हे म्हाका खबर आहा पण कितें करतलो शो मस्ट गो ऑन. तुम्ही फक्त 2 कडे दवरला न्ही तुमकां अशें दिसना 2च कडे दवरला म्हणटकीर क्राउड चड जातलो असो. आतां हे तूं सांगतें बरोबर आहा एक लोकांचे सारके क्रेजूय आहा त्या बद्दल पण तसो हे आहा जागोय आहा न्ही लोकांनी आपलो जीव सांबाळून हेजो आनंद घेवचो आनी आमचे SOP फॉलोअप करतले आमी. सोशल डिस्टन्सिंग पॉसिबल कशें आसा ते अशा सिच्युएशनान ते व्हडलो आहा न्ही एरिया व्हडली आहा ती फुडें 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 वचून लोकांनी पळोवपाचें अशें आमचो रिक्वेस्ट आहा लोकांक तेंच्यांनी दवरचें सगळ्या भितर आनी मास्क हो कंपल्सरी घालचोच. आमी आमी ते तेंच्यांनी ठरयलां न्ही ऑलरेडी हेजेर आतां म्हाजें डिस्कशन जर कार्निवल जाल्लो जाल्यार ते क्राउड डिस्ट्रीब्यूट जावन वता आतां 2 कडेन जाता कितलो आवाज जाता तूं जाणा कळ्ळें आनी सगळी कडेन म्हणटा कितें ना कार्निवाल आमी करता तेजे भितर कांय पण टुरिजमाक ऑलरेडी जातलें तूं दुसरे कडेन व्हरता सब्जेक्ट आतां तो दवर मरे कार्निवाल दवर सद्या कार्निवालाच्या मुडार आहा की मोमो आहा त्या थिमाचो कितें तरी कार्निवलाक कितें आसतलें खंयचे गोवा 60 आसा तुम्ही गोवा 60 म्हटला ना म्हणून ते कार्निवलाक कितें हा 60 वर्सांचे एक लोकांक एनावन्स केला आनी तेजे भितर 60 वर्सांचे ना पण तेजे भितर अजून माझे कांय डिस्कशन जावंक ना सिंबल लोक म्हणटा तेंचे भितर येवन दी तेंचे भितर कितें स्टेट फेस्टिवल ते दिल म्हणून आमचेर उपकार करना आमचो टुरिजम मुखार सरपाक जाय आनी सीएम ते सगळें इंट्रस्ट सीएम आहा तेजे भितर प्रपोजल घातलं अजून घालून घालतात आमचे कितले दिवचे म्हणून तितले दिवन दी आमकां जितले दित तितले टुरिजमाक कमी टुरिजम समज मुखार व्हरतलो पळय टुरिजमाचें कितें आहा टुरिजम समज एक 100 कोटी मोडटा जाल्यार 500 कोटी भितर येवपाक जाय तितलो लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय तितलो लोकांक बिजनस मेळपाक जाय तितलो रेवन्यू तितलो इनकम गोंया येवपाक जाय त्या धर्तीचो हांव बारीक बिजनसमॅन म्हाका खबर आहा हांवें बिजनसान पयशे घातले 1 लाख 2 लाख येवपाक जाय तुम्ही टेक ओव्हर केलेल्या कशें जाला म्हणटा तुम्ही 100% जाला तुमकां हांवें सांगलां आमची जी KPMGचो सर्वे रिपोर्ट आमी मागलो कारण आमकां पयलो रिपोर्ट आयलो हे कोविड स्टार्ट जालें तेन्ना आमी सर्वे करपाक लायिल्ली
तेन्ना आमकां रिपोर्ट मेळ्ळा की आमचो ट्युरिस्ट लोक 88 लॅक्स गोंयान आयलो 88 लॅक्स, जो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचे. इंटरनॅशनल लेवलाचे कितलो 8 ते 10 लाख कितें तरी आयलो. मागीर आमी सर्वे करपाक लायली. सर्वेचेर आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो 1,50,00,000 गोंयान टुरिस्ट आयले. कितले? 1,50,00,000 नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे. आता हे वाडले कशें काय म्हणटाले तुमी? हे वाडले एकच कारणात की आमकां टुरिजमा भितर जे हॉटेलां बुकींग जातात कळ्ळें तुका, ती टुरिजमा रजिस्टर करपाक जाय. काही लोकांनी रजिस्टर करनासतना हॉटेल चलतात. काही तुगेले पे होम चलता, तुगेले काही तो ओयो चलता, खंयचे आनी कितें चलता. तेजे खातीर आमी स्ट्रिक्टली आमी आतां टुरिजमाक सांगला की हें समज रजिस्टर जायना थंय बुकींग करचें न्ही लोकांनी. डायरेक्ट जें रजिस्टर जालां थंय बुकींग जावचें म्हणून. आनी तो रेकॉर्ड आमकां मेळटलो. तो KPMGन सर्वे केल्या आनी तेजेर ताणें रेकॉर्ड दाखयला 1,50,00,000 गोंयान लोक आयले. आतां हेजें रेवन्यू आमकां मेळूं ना टुरिजमाक, पण लोकांक मेळ्ळो न्ही, लोकांक बिझनस मेळ्ळो न्ही. हें सगळ्यान म्हत्वाचें. हे सगळें इलिगल तो. हें जाल्या पळय तें इलिगल न्ही. तेजेर आमी आतां हें केलें न्ही, एक्शन घेवपाचें सगळें हें केल्लें आहा, कायदे केल्ले आहा. तुम्ही एक्शन काय करता पुढे गव्हर्नमेंट किती कव्हर होता कोण गव्हर्नमेंट हांवूच न्ही रे. ना तुम्ही एक्शन घेवपाक इलिगल रजिस्टर करना. ना आतां करता न्ही कायदे. अशें खूब कायदे केल्या टुरिजमा भितर. तांकां टायम लिमिट म्हणून हांव तुका कितें म्हणटा, म्हणून तुका आज बीच क्लीन, तुका बीचेर जे आहा ते क्लीनच दिसता. तशेंच बीचेर कोणी मस्ती केल्यार ताका आमी अरेस्ट करूं शकतात. ताका भितर पयलीं हें नसलेलें. हॉकर्स तुगे येवं शकनात आतां हेजे भितर. तेजे भितरय कायदे केल्ले आहात. तेजेर कितें आहा, तुमी साथ दिवपाक जाय, लोकांनी साथ दिवपाक जाय. लोकांनी म्हाका सांगपाक जाय, मिडियान सांग बाबू हांगा ह्या जाग्यार अशें अशें गार्बेज आहा, केन्ना क्लीन जातली. ती आमी विथीन नो टायम, विथीन नो अवर आमी ती क्लीन करूं शकता. तशें कंडिशन आहात. तुम्ही कितले इनिशिएटिव्ह घेतल्या, तुम्ही कितले टुरिजमा खातीर कितले बरें दिवचे. पूण तुमचो एक मिनिस्टर म्हणटा की केन्ना केन्ना बाबू हें करूंक ना तें करूंक ना. ते असतात न्ही, आरोप हे असतात. लायक मिस्टर लोबो. आरोप हे असतात. लोकांचे उलयना ते कमेंट नासले तशें. आमी कोणाच्या खात्यान इनवॉल्व जायना. आनी म्हाज्या सगळ्यांक की इनवॉल्व जावं शकता एकटो चीफ मिनिस्टर नंबर 1. दुसरे जावं शकना कोणाचे म्हणून. कित्याक आतां तो जबाबदार. तेची समज गार्बेज चलना तो जबाबदार. म्हाजें टुरिजम जाल्यार हांव जबाबदार. म्हाका सारकें अशें कळ्ळें तुका. पण आमी सगळे बरोबर आहात. आनी म्हाका दिसता आतां तो सारको आहा, सगळे कडेन सारकें उलयता. आतां उलयता, पयलो उलयना. तें म्हाका खबर ना. बजेट कितलो नॉर्थ कार्नवाल कार्नवाल सांग म्हाका. टोटल दोन्ही मिळून 20 lakhs is for 54 lakhs 70,000 total. सर तुम्ही रिसर्च आम्ही इंटरनॅशनल टुरिस्ट कार्नावाला घेतले सो खूप कडे लॉकडाऊन जाल्ले आसा कशें परिस्थिती ना जे काही लोक विमाना आहात न्ही काही ते पावतले. ना पावना तांकां आमी कितें करूं शकतात. सद्या आमचे सगळें ट्रान्सपोर्ट काय चालू ना. दुसरें तुगेलें जे आतां सध्या डोमेस्टिकच टुरिस्ट चड येतात आतां सद्याक पयलें. काल एक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की आतां दुसरे कडेन वयता तूं हें सांग मरे कार्नवालाक कितें जाला. फ्लोट 31 रजिस्टर जाल्या म्हणजे रिस्पॉन्स बरो मेळपाक लागलो सारको. लोकांक हें जाय आनंद घेवपाक. म्हाजें एकच लोकांक आव्हान कितें हो कार्नवालचो आनंद तेंच्यांनी लुटचो पण आपलो जीव सांबाळून लुटचो. गोंय हें आमचें अशें आसा, गोंय ही आमची देवान दिल्ली देण आहा आनी आमची जी नॅचरल ब्युटी आहा ती देवान दिल्ली स्वर्ग आहा. ताका सगळ्यांक पळोवपाचें तेजें बंद आहा. म्हणून लोकांनी हो आनंद म्हणून आमी हें दवरलेलें आहा. कारण आमकां रिस्पॉन्स नाल्यार आमी खंय तरी फाटीं उरतले. आनी दुसरे हात केरला बिरला ती फुडें वयतली सारकें नंबर 1. टेंडर कोणाक दिला. हय 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 ते करतले. तुम्ही आता म्हणत 2 दिवसांक 54 लॅक्स म्हणलं तुम्ही. सो तुमचे एक्सपेक्टेशन आसतलें की जो प्रॉफिट तेजे वयल्यान जातलो म्हणल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटाक तो चड जावंक जाय. टुरिझम डिपार्टमेंटाक प्रॉफिट फायदो जातलो तो लोकांचो न्ही. जी आतां शॅक ओनर दुसरे तुगे हॉटेलर आनी कोण कोण बुकींग बिकींग हें जावपाक जाय आमकां. लोक खूश जाला आमी खूश. कळ्ळें. दुसरे कार्नावाला खेळ ती आज जातले टुरिझम ना 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 हेंच जालां तेजेर तुमी जाणा मरे कितले जाण लोक लोकल लोकलाक दिला. लोकल लोकल हें दुसरो कोण करना लोकल करता. ओके. आनी दुसरें केलें आतां कितें सांग इतके दोन तेंच म्हणटालो तुका कितें की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो एज फार एज गोवा मानसाचेर की हो ट्रान्सपोर्टाचो इशू आं हां 300 आं हां हां
हो ट्रान्सपोर्टाचा इश्यू पूण ट्युरिझम घेवन बसले म्हणून गोवा मायल्साचो पळय. ट्रान्सपोर्टान नाल्यार कितें जाता आपणाक येता म्हणून पळय गोवा मायल्स म्हणटा हांवें स्टार्ट केल्ली, हांव जबाबदारी घेता ती, कळ्ळें तुका. गोवा मायल्स कित्याक जाली हेजें सगळ्यांक तुमकां खबर आहा. गोवा मायल्स कित्याक आयली ती भितर. गोवा मायल्स जेन्ना आमचे टॅक्सीवाले आमी जेन्ना भायर वयताले मार्केटींग आनी प्रमोशन बी करपाक, तेन्ना भायर आमकां आयकपाक मेळटालें की आमचे जे टॅक्सीवाले आहा ते आमकां चिटींग करतात म्हणून. हे न्यूज. पण टॅक्सीवाले सगळे तसले कांय ना, पण एक 10 जाण टच जाले जाल्यार अख्खे टॅक्सीवाल्यांचे नांव पेड्यार जाले. म्हणून गोंयान आनी भायर अशें प्रकारखंड जाले. तेजेर आमी ठरयलें की कितें तरी जावपाक जाय. तेजे खातीर ही गोवा मायल्स आयली. टॅक्सीवाले एसोसिएशनूय म्हाका मेळपाक आयिल्ले ही गोवा मायल्स जावचे पयलीं. तांकां हांवें क्लियर कट सांगलें की तुमी टॅक्सीक मिटर लाया, काम काबार, आनी खंय तुमकां कंपिटिशनां ना. कित्याक जो मनीस भितर बसता तेका कळपाक जाय आपल्याक बाबा एअरपोर्ट टू कालांगूट कितले पडटा. हें तेजे कडेन आसता. कांय लोकांचें बजेटूय तशें आसता. तांकां मागीर कोणी म्हणटालो आपल्याक नागयलो म्हणून, तें जावपाक जायना. म्हणून टॅक्सीन तुमी मिटर लाया. आमचें गोंय आज सगळे जाणां लोक गोंयांत येवपाक पळयतात आनी गोंय हें प्रमाणीक शहर आसपाक जाय, तेजे भितर न्याय मेळपाक जाय अशें टॅक्सीवाले आसपाक जाय. ते कशें आयकपाक जायना म्हणून ही गोवा मायल्स फुडें सरली. आज टॅक्सीवाल्यांनी समज आतां मिटर लावपाचें समज सांगलें जाल्यार तेजेर दुसरो विचारूय करपाक जाता. ऍप आयलो समज दुसरो जाल्यार दुसरे विचार करपाक जाता. आमी तेंचे विरोध नात. पयलीं हांव तेंचे विरोध नसलोलो म्हणून ही गोवा मायल्स आयली. आनी गोवा मायल्सा बद्दल कोणाची कंप्लेंट ना तेंचे भितर. ती झगडी भगडी आता ती आतां तेंचे भितर, ते आतां तेजे भितर हांव पडना. आतां तेजेर हांव आन्सरूय दिवपाक तयार ना, कारण तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन गुदिन जावन तो म्हणटा कितें गोवा मायल्स तुमी घेवन बसल्या. टॅक्सीकार आतां मिटर लायत जाल्यार गोवा मायल्स तुमी बंद करताले. न्ही तेंच्यान तेन्ना लायलो जाल्यार गोवा मायल्स येयच नसलेली, हय आतां गोंयानूच दीस नसलेली. आतां डिसिजन तेणें घेवप कोणें मोहीन गुदिनान, हांवें न्ही, तो ट्रान्सपोर्ट तो म्हणटा मिनिस्टर. गोवा मायल्स तुमी घेवन बसल्या आनी डिसिजन तो गोवा मायल्स म्हणटा तुमी हाडली, हय. तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणटा गोवा मायल्साची. आणि डिसिजन हांव घेयना. गोवा मायल्स आयली कित्याक हे टॅक्सीवाले गोवा मायल्स हाडटना तुम्ही दुसऱ्या आमदारांक विश्वासान घेतलेले. सगळ्यांक घेतलेले, सगळे आसलो. तो मारता मारता- आतां ते मारताले तें तूं पळय कितें तें, हो, तो हांव फटी कितें पळयला. पळयतलो. पळय गोवा मायल्स आयली कित्याक म्हाका सांग. गोवा मायल्स आयली ह्या लोकांनी टॅक्सीक तुगेले मिटर लावना म्हणून. म्हजो प्रश्न आसा तुम्ही आमदारांक विश्वासान घेतलेले की ना. अरे गव्हर्नमेंटान घेतले न्ही. एक मंत्री त्या कितें फोटो व्हरता. अरे बाबा मंत्रीची सोड, अख्ख्या असेंब्लीन डिस्कस जाल्ले हेजेर. असेंब्लीन हे पास जालें. म्हणजे तो मंत्री फटी. हांव असेंब्ली अरे मागीर आतां हांव कितें उलोवं तुका खबर आहा मरे, तूं मिडिया न्ही, तुका खबर ना असेंब्ली भितर डिस्कस जालें तें. हेजेर केदी चर्चा जाली. अर्दे वर हाफ एन अवर तुगेलें हें जालें मरे, डिस्कशन जालें. म्हाजें भाशण आसतलें भितर. आनी हेजेर कितें आमी तेंचेर विरोध ना टॅक्सीवाल्यांचेर. टॅक्सीवाले आमचे भाव बंधू, पण आमकां खंय तरी प्रमाणीक हो बिझनस चल्लो जाय आनी टुरिझम हेजेर खूश जाल्ले जाय म्हणून आमी हें मागतात तेंचे कडेन आसलें, पण तें करूं ना. आतां तें सगळें गेलां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन. तेजेर हांव कितें इंटरफियर जावं. तेणें डिसायड करचें कितें. तोय करतलो डिसायड, ते आमकां सगळ्यांक सांगूनच करतलो. थंय हांव डिस्कस करतलो कितें आहा जाल्यार. बघू तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय थोड्या फार्मरांचं फील्ड आसा हें ते- तिसरें आयलें तुजें आतां. हें कान्नवाल उरलो मरे. ना, तेजेर तुमचे आमचे आतां हेचो इंट्रोड्यूस आमचो किंग मोहम्मद तुम्ही तांकां मेळ्ळ्यात. पावरफुल किंग मोहम्मद आमी आपण त्या फार्मर्सांक बीन तुम्ही कितें मेळ्ळ्यात बीन खंयचे तेजे कोणाची शेतां वचपाचें आसा रस्त्याक खंय पळय आतां तें तुका सांगू आनी तेजे तो इशू कंप्लीट दुसरो जालें. हें जावन म्हाका काबार जावन मागीर सांग मरे, विचार मरे, तेजेर करया. तुजो टच जायना, तो तरी टच जाता टुरिझमाक. गोवा मायल्स आमचो यो किंग असो कसो येना. शिक्षक एरिक डायस हो किंग मोमो म्हणून आमी हें केला, सिलेक्ट केला आनी एकदम गडगांज आनी लोकांक सारकें गोंयकारांक हे 3 दिसाची सारकी म्हणजे एक तरेचो उत्सव दिवपाची आनी आनंद लुटपाचें म्हाका किंग मोमो आज हो अनाउन्स करतलो
हांव मागता तेंच्या कडेन की किंग मोमन आपलो इंट्रोडक्शन दिवचें आनी तांकां फुडलो आमचो कार्निवाल आनी ते 3 दीस म्हणटा आमी मंत्री बिंत्री कोण ना तोच चलयतलो गोंयांत कितें आहा तें कितें बा चेंज हा? ना जम कितें आहा तें तेणें पळोवपाचें चल. Well, my name is Eric Dias, Sixtus Eric Dias. आणि दुसरी एक गजाल आसतली ते आमचो कार्निवाला बद्दल खास सॉंग आमी अनाउन्स करतले तें तुमी आयकून वयचें. My name is Eric Dias, Sixtus Eric Dias. I am from Kandulim, restaurateur by profession, and entertainer by profession, and very happy to be selected this year by the panel of judges by the GTDC to be King Momo for this year 2021. So it's going to be a fun event. I'm very excited. I hope everyone is also. And as King Momo says, eat, drink, be merry, but be responsible. सॉंग तुमकां अनाउन्स करता आतां. आवाज मस्त दे मला. Yes, thank you. Singer as well Mukesh Ghatwar and Milinda Fernandez. आणि किती हा झालं मरे. Show must go on. Viva Carnival. Viva Carnival. बरं आणि तुझी